MATEVA पोरमाणें शुभ वर्तमान. अवेस्वोर 8 वळी 1 ते 30 आणि 4. स्वर्गींच्या राजाची परगोटणी. कोथोन 10 ओचोरियां. जेजू एका खोडकाराक बरो करता. दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकाच्यो उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. ओजितूच एका खोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, हय, म्हाका जाय, नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी मोइजेसान फर्मायलोलें दान भेटय. अशें तूं बरो जालाय म्हूण परजेक रुजू जातोलें. जेजू शोधपतीच्या चाकराक बरो करता. जेजू कापेर्नावांत भितर सरल्या उपरांत एक शोधपती उपकार मागूंक ताचे सोरशीं आयलो. ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पळोवन शोधपतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हजेय खाल शिपाई आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू एकदम अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तमते थावन जायतीं येतोलीं आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता स्वर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजाच्या पुतादोआंक देव भायल्या काळोखांत उडयतलो. थंय तीं रुदोवन करून आनी दांत करकरावन आसतलीं. आनी जेजून शोधपतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें भावार्थ धरलोय देखून तूं मागताय तशें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. जेजू सोबार लोकांक बरो करता. आनी जेजून पेद्रूगेर वचून ताचे सासूक जोरान अंथरुणार पडलोली देखली. ताणें तिच्या हाताक धरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनी उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच देंवचार बसलेल्या जायत्या जाणांक ताचे सोरशीं हाडलें. ताणें एका उतरान देंवचार काडले आनी सगळ्या वायटाकारांक बरीं केलीं. ताणें आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. अशें इसायस प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळोवन आयलें. जेजूचो पाटलाव करूंक कोण पुरतीं? आपणा भोंवतणी लोकांची खेट पळोवन जेजून दर्याचे पेलेतोडी वचूंक लायलें. एका धर्मशास्त्रान लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं विशी थंय, हांव तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक धोली आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोंक खंयसरूच स्वात ना. ताच्या शिसांतल्या आनीक एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये
आनी मेल्यान तांणी आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी. जेजू मोड थोंडायता. तेन्ना जेजू एका होडयार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले. आनी ओचितूच दर्यांत इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां होडया वयर पावतालीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हळें, आमकां वाटाय सायबा, आमी मरता. आनी ताणें म्हळें, तुमी इतले भेजूड कित्याक? इतलो हलको तुमचो भावार्थ? मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक बेश्टायलें आनी एकदम थोंडाय जाली. ते अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकोतात. गादार प्रांतांत जेजू देंवचार काडटा. गादार प्रांतांत दर्याचे पेलेतोडी तो आयल्या उपरांत देंवचार बसलोले सोमादींतले भायर सरून आयलोले 2 मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काळीज जायनासले. आनी ओचितूच ते बोब मारूंक लागले, जेजू दाविदाच्या पुता, तुका आमचे कडेन कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वळवळावंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चोरतालो. आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिंडांत आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हळें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरां भितर वचून रिगले. आनी ओचीत सगळो हिंड कोळसावेल्यान नेटान दर्यांत धांवून गेलो आनी उदकांत बुडोवन मेलो. राखणे पळून गेले आनी नोगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसलोल्यांक कितें जालें तें सगळें तांणी कळीत केलें. ओचीत नोगरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पळयना फुडें आपल्या गांवां भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागलो.